भयणीनो आनी भावनो, आमी खूब पाटी आमच्या चिंतनांनी वो आमच्या भावनांनी आसता आनी दुसऱ्या बरोबर आसलीं की ना ती आमकां कितें सांगतात तें खूब पाटी आमी आयकोंक ना म्हणटा आमी, कित्याक आमी आमच्याच भितर आसा, आमच्याच चिंतनांनी, आमच्याच भावनांनी. आतां आमी तो दुसऱ्यांक खरेपणी आयकत जाल्यार तांकां आमी समजून घेतल्या, पूण समजून घेतना पर्यंत आमी तांकां आमचे वतीन समजोवपाचें न्हय, ती कशी आसता ती तेच भाशेन आमी तांकां समजोवंक जाय. हाका लागून आमी तांकां पूर्णपणी आजीर जावंक जाय. आनी आयज आमकां जेजून सांगलां, जो कोण तुमचें आयकता तें म्हजें आयकता. आनी आमी तर ताचें आयकोंक जाय जाल्यार आमी सारकी भितरल्यान ओगी जावंक जाय. ओगी म्हणजे कितें? आमचे जे आवाज आसात पळय भितरले चिंतनाचे, भावनांचे, ते ओगे जावंक जाय. ते कशे ओगे जातले? आमच्या सुस्काराचेर आमी तो ध्यान मन लायत रोखडेंच तें बंद जाता. कितले पाटी हांवें तुमकां सांगलां आनी सांगत रावतलो, कित्याक एक पाटी तुमकां समजलें की ना मागीर सोडवून तुमच्या हातांत आसा. तुमच्या जिवितान जेजू आसा ताका तुमी एकवटून रावतल्यात. तर आमी जितली भितरल्यान ओगी जावंक लागता तेन्ना ताचो आवाज आमकां आयकोंक येता. आनी ताचो आवाज आयकलो की ना तो आवाज आतां पवित्र पुस्तक जेन्ना आमी तें वाचता वो आयकता तेन्ना आमकां ते सुटावे आमच्या प्रश्नांचे मेळटात. आनी आमी भितरल्यान बावार्थान आनी बोरवाशान पळोवंक लागता, कित्याक देवाचो मोग सगल्याक पसरलेलो आसा. सगलो गोत्तो आमकां आपल्या मोगान बाळगून दवरता. पूण आमी जाणो कशे भाशेन अदृश्य आसा तें येता. आतां हे खोलायेन आमी रावलीं की ना मागीर तें आमकां सगळें दिसोंक लागतलें. आनी दिसना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक हे भाशेन सांगलां तें परमेण कोत्तल्या, दुसऱ्यांक आमी नाकारतल्या, दुसऱ्यांक आमी किंकोत कोत्तल्या. आनी ताका तर आमी करीत दुसऱ्यांक जाल्यार आमी जेजूकूच कोत्ता आनी जेजूक धाडला त्या बापायकूय आमी कोत्ता. ते भाशेन आमी दुस्मानकायेन जिवंक लागता. अशें जावना जावच्याक देव आमकां सदांच आपयता आनी आयच्या वाचपांनी ताणें आमकां आपयलेलें आसा. जोब ताका तो आपयतालो. हें सगळें ताचेर वदृश घडल्या उपरांत देवान ताका सोडूंक ना. देव ताचे बरोबरूच आसलेलो. पूण आतां देवाक तो शीण कोत्ता आनी हे भाशेन केन्नाय उलयता. तो जाणो की देव असलें वायट करचो ना म्हणून, पूण तरी पूण हें सगळें वायट कोसळ्ळ्या उपरांत अशें जावंक सोंपलें ताच्या जिवितान. पूण तरी पूण देवान ताका सोडूंक ना म्हणून ही खात्री आमचे मदें जावंक जाय. आमकांय देव सोडिना. कितलेय वदृश येवं, कितलेय संकश्ट येवं, आमी भिवंक फावना. आनी तो आमकां म्हणटा भिवू नाकात. जेरोम एक भुरगो आसलेलो, देवान ताका आपोवणी दिलें, एकदम हुशार. तो दाल्मेशिया म्हणटा पळय चेकोस्लोवाकिया, थिंचोर तो आपलो अभ्यास करतालो. मागीर थिंचोत्तान तो रोमाक गेलो. रोमाक वाङ्मय, लिटरेचर आनी रेटोरीक म्हणजे उलोवपाची कशी पद्दत आसा तें तो शिकोंक गेलो. थिंचोर शिकतना ताचो पळय गुरू आसलेलो, ताणें ताका क्रिस्तांवाची ओळख दिली, क्रिस्ताची ओळख दिली आनी तो क्रिस्तांव जालो. ते मेरेन सावन क्रिस्ताचो पाटलाव तो करूंक हांगसर थंयसर भोंवंक लागलो. जेरुसलेम पावलो. थिंचोत्तान दुसऱ्या जाग्यांचेर गेलो. कसल्या सोदान? फकत ताचें उतर बरी भाशेन समजोंक. आनी तो त्या काळार तो 3ऱ्या-4थ्या शेंकड्यांत ताचो जल्म जाल्लो आनी सगळें तो बरोवन काडटालो आनी हे भाशेन आपलो वेळ सादतालो. सगळे ग्रंथ जे दुसऱ्या पात्र्याकांनी बरोवन दवरलेले ते सगळें ताणें बरोवन काडलें. प्रॉफितांचें, प्रवाद्यांचें आनी हेरांचें. मागीर शेकी ताणें आदी म्हणना हितून
पवित्र पुस्तकांत ते म्हणून बरोवन काडटाले. ताणें ते लातीन भाशेन ट्रान्सलेट केल्लें तें न्हय, पूण आरामायक आनी हिब्रू भाशेंतल्यान ताणें सगळें बरोवन काडलें. ताणें हिब्रूचो अभ्यास केलो हे भाशेचो आनी ताणें सगळे ग्रंथ पळय आहा तितले भाशांतर लातीन भाशेन केले आनी ताका म्हणटा वाल्गेट. ते सगळे जाण आमचे कॅथलीक आजून पर्यंत होच ग्रंथ वापरता आनी हांगसोत्तान आमी भाशांतर करता. तर ताणें अशें म्हणलें मागीर आमी तर जेजूक वळखोंक जाय जाल्यार ताचें उतर आमी समजून घेवंक जाय आनी ताच्या उतरान आमचें जिवीत भरपूर सारूंक जाय. तें वाचत रावलें की ना मागीर तें आमच्या काळजांत शिरता आनी तें मागीर आमचें सगळीं फळां दिवंक लागतात. ताका लागून एक तरी देवाची म्हण पळय आसा जेजूची ती आमी देकोर करूंक जाय. हांव सोत वाट आनी जिवीत, कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. हाचेर नियाळ केलो की ना, म्हणत रावली की ना, मागीर आमकां ताची समजणी बरी भशेन समजोंक लागता आनी ती आमचें सगळें जिवंत जाता आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक लागता. हे भाशेन आमी देवाचें उतर आपणावया आनी जेजू सगळें आमचें जिवीत सारया. सगळीं जाणां आत शेवटेन धरून एकूच मिनत. जेजू सुस्कारांतल्यान आमचे कुडींत मनांत ओतम्या घेता, ताका हाजीर जावया आनी सुस्कारांतल्यान भितर आसा तितलें भायर ताच्या नांवान काडया. जेजू 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 जेजू. सुस्कार घेतना ताचें सगळें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येता. मागीर ताचें सगळें आमचे भितर आहा तितलें दवरया. ताचें आनी आमचें बरें तें अदीक बरें करून दितलो आनी वायट आहा तें काडून आमकां आपल्या बरेपणान भरतलो. हे भाशेन आमी तर ताच्या एकवटान रावत बाकीचें सगळें सोंपें जातलें.